तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायज भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायज भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज। टॉपिक असा अटल सेतू। तुमचा टाइम सुरू जाता। खबरच असा अटल सेतू म्हटल्यार कितें तें खबर आसा न्ही? तर खबर ना जाल्यार वचून पळोवचें। तर हो जो ब्रिज आसा अटल सेतू जो आसा तो म्हटल्यार आतां थंयसर गाडयो वचपाक सुरू जाल्या, त्या ब्रिजा वयल्यान गाडयो वचपाक सुरू जाल्या। सगळ्यात पयली गोश्ट म्हाका सांगिनशी दिसता ती म्हटल्यार बाकीच्या ब्रिजांचेर वचून पळयत जाल्यार सुसायड करपाची संख्या वाडल्या। ते थंयसर लव बरयता, रिमा लव्ज निलेश म्हणून कितें तरी बरयता। तुमकां जर तर मोग आसा न्हू जाल्यार खंय बरोवपाची गरज ना पयली गजाल। तो अटल सेतू जो आमच्या खातीर जाला तो खऱ्यानीच बऱ्या कामाक जाला। थंयसर तुमी ओगीच प्रदूषण करचें न्हू, थंयसरल्यान सुसायड करचें न्हू, कोणाक जीव नाका जाला, कित्याक जीव नाका जाला, सुसायड करचें न्हू। आनी सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार तेजे बरयता न्हू हार्ट घालून ते बरोवचें न्हू। जो अटल सेतू आमकां गव्हर्मेंटान बांदून दिला थंयसर खूब जाणांक एम्प्लॉयमेंटूय मेवळा। फर्स्ट थिंग बांदतना तो तेंचे कश्ट आसा खंय ना खंय ते आमच्या माथ्यार आसा। टाइम सोपला। तुझो टाइम सुरू जाता आता। पहिली म्हणजे हाव इज द जोश, हाव इज द जोश। अटल सेतू आसा पयली खरीच म्हटल्यार खरोच बरो प्रोजेक्ट, कित्याक की पणजे इतलें शहर आसा जे आमचें कॅपिटल आसा आनी सगळ्यांत पयलीं म्हणजे टुरिजम येता ते डायरेक्ट येवन पणजे पावता आनी पणजे जालें म्हणटकूच थंय ट्रॅफिक वाडटा आनी तें ट्रॅफिक वाडपाक जायना म्हणून तो अटल सेतू केला। थंयसर हांगासले पणजेच्यान डायरेक्ट पर्वरी पावता। थोड्यांक कितें जाला BJPचे ओपोजीट आसा ते म्हणटात तो नाका, हांव म्हणटा तो जाय। कित्याक लागून हे आयज एक अर्दें वर 1.5 वर हे ब्लॉक जातात ते पणजे, ते जावपाक जायना म्हणून हो केल्लो आसा। आनी म्हाका खरेंच दिसता, हांव सल्यूट करता पर्रीकाराक। हांव कोणाचोच म्हणजे कार्यकर्तो न्ही आनी काय न्ही। देव बरें करूं। तुमचे दासेकान उरिल्ले काय हरकत ना, तुम्ही बसपाक शकतात। मुखाला स्वातंत्र्याचा कटमगाळ दादा पंगड 4 नंबर कटमगाळ दादा। Influence of Portuguese on Goan culture. Influence of Portuguese on Goan culture. पोर्तुगीजांचा गोयच्या कल्चराचेर परिणाम। दायज म्हणटा मेरेन मागीर पोर्तुगीज येयलो खंयसून, दायज गोंयचें आनी गोंयकारांचें। हांगा मदीं पोर्तुगीज येयना, पोर्तुगीजां कडसून कितें घेतलें तें विसरून वचा। ओल्ड गोवा हे फक्त पोर्तुगीजांनी थंय चर्च बांदला म्हणून न्हय, ओल्ड गोवाचो आमचो गोंयचो इतिहास सोदून काडा। पोर्तुगीजांनी गोंयांत येवन खुबसो आमचेर इन्फ्लुयन्स केलो, तो इन्फ्लुयन्स विसरून वचा। गोंयपण कितें हें सोदून काडा, नाजाल्यार कसलें करता दायज तुमी, हांगा आपयता थंय आपयता, दायज म्हणून मातशेर नांव घालता आनी मागीर पोर्तुगीजांनी आमकां कितें दिलें हें विचारता। पोर्तुगीजांनी आमकां कांयच दिवंक ना, जें कितें आसा तें आमचें, आमच्या रक्ताचें, आमच्या मातयेंतलें। पोर्तुगीजां कडसून आमी कांयच घेवंक ना, तें फकत आमचें गोंयकारांचें गोंयकारपण। मांडो आमचो, धालो आमचो, शिगमो आमचो, आमचो शेतकार आनी हे सगळे दायज बसले ते आमचे। देव बरें। थँक्यू। तुझो टाइम सुरू जातलो राव, 1 मिनिट। हॅलो शेख स्टार्ट। जशें म्हज्या घरकान्नीन म्हटलें तशें खरेंच आमकां पोर्तुगीजांनी कांय दिवंक ना, पूण हय इन्फ्लुयन्स आसा। जाणा कसो? कारण आमचो मांडो तेंच्यांनी आपलो म्हणून खपयलो, कारण आमी फक्त ताळयो मारीत रावले तांचो म्हणून। काजू तांच्यांनी हाडलो म्हणून जालो ना, आमच्या मातयेन ती ताक आसली काजू पिकोवपाची म्हणून तो काजू जालो, म्हणून ती फेणी गोंयची फेणी पोर्तुगीजाक विकली वयता। जगार अजूनय विचारल्यार सगळ्यान
फामाद काजू खंयचो म्हटल्यार पोर्तुगीज म्हणिना, झाटल्याचो काजू म्हणटा मयेचो, कारण ते मये ह्या गोंयच्या भुयेचे. थोड्याच वेळा पयलीं कोणा तरी म्हटले की पोर्तुगीजां खातीर चर्च जाली. ना जावं, चर्च बांदली गोंयकारांनी, कारण ते आयले हांगा फक्त आमचेर रूल करपाक, पूण घाम गळो गोंयकाराचो, हात लागलो गोंयकाराचो. इन्फ्लुयन्स जाला हय, पोर्तुगीजांचेर न्हय, आमी पोर्तुगीजांचेर. म्हणून आयज 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 पोर्तुगालाक आयुर्वेदीक कॉलेज आसा. तुमचो टाइम देव बरें करूं. कलगुटकर बाब देव बरें करूं. बरें जालें. युवा खेळगडे म्हापसा. तो इशू गोंयान वाडला, कारण हांव गाडयेर वयता, गाडी भलत्याच्याच नांवार हांव गाडी चलयता, म्हाका लागून फायन भलत्याकूच पडटा. दुसरी गजाल म्हळ्यार हांव कसो आसा, कालचो फोटो येयलो जाल्यार गाडयेचो नंबर दिसलो फक्त, जाल्यार एकदां हांव गाडी चलयनासतना भलत्याकूच हे नंबर जो सारको क्लियर नासतना भलत्याकूच फायन वयता. हे तुमी आयकलात आसतले. खुबशे इश्यूज जाला. हांव जर ताचो फोटो काडून घालता जाल्यार ते म्हाका मारता. अशे खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आमच्या वाठारांत घडल्यात, कारण लोकांक दिसता की जो कोण कंप्लेन करता ताची मिस्टेक आसा, चूक कोणाची हरशी. आमी रस्त्यार देव बरें करूं बाब. तुजो टाइम जाला आनी तुजो टाइम सुरू. हालीं आमी पळयतात लोक सगळे हेल्मेट घालूंक ना जाल्यार ताचो फोटो काडटा आनी धाडटात ट्रॅफिक, हातूंत पॉयंट्स मेळटात. मागीर ताचो टीपी सुद्दां जो ताचो विदावट हेल्मेट फोटो आशिल्लो बेश्टोच, तो गाडी चलयनाशिल्लो, बेश्टो फोटो काडपाक राविल्लो, तो हाजो घातलो फोटो आनी म्हळें कितें जाणा तुका फायन लागली. हो ताच्या बरोबर अन्याय, कारण ताणें जोच तो फोटो घातिल्लो आपल्या एका टीपी खातीर. अशें न्ही की ताणें ट्रॅफिक रुल्स फॉलो करूंक ना. आमी खंय ना खंय ट्रॅफिक रुल्सा बरोबर आमच्या स्वताच्या ह्या आशिल्ल्या रुल्सांचो गैरफायदो घेता. मानता हांव ट्रॅफिक गोंयान खूब आसा आनी ताचेर आमी काम करूंक जाय. आमी जेन्ना तरणाटे खंयच्याय गजाली आमी फास्ट वता, कित्याक वता? वेळार भायर सरले जाल्यार फास्ट वचपाची गरजूच ना. पूण ट्रॅफिक सिग्नल्स आमी फोलोय करिना. कांय वेळा भुरगे ट्रॅफिक सिग्नल्स तोडून वतात. गरज कितें आसा? तुमच्या जिवा परस ते ट्रॅफिक सिग्नल व्हडले न्ही, ती 60 सेकंडां व्हडली न्ही. हांव अशें म्हणटा त्या वेळार थंय रावून ते ट्रॅफिक सिग्नल पाळुया. देव बरें करूं बाय. देव बरें करूं. तर आज सुरवातात मुखाल्या सुवाते येता 6 नंबरचो पंगड एकवट केरी. मिनिस्टर ऑफ गोवा. टॉपिक मिनिस्टर ऑफ गोवा. गोंयचो मिनिस्टर म्हणून उलोवपाचो आतां. सुरवात. नमस्कार. आतांच म्हाका इंडस्ट्रियल मिनिस्टर म्हणून सन्मानीत केल्लो आसा आनी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री हो म्हाका पोर्टफोलिओ मेळिल्लो आसा. आज गोंयान इंडस्ट्रीन जो कांयच गजाली जावना त्यो हांव करतलो. म्हणजे गोंयकारां खातीर राखीव 80% जॉब्स हांव राखीव दवरतलो. तशेंच आज गोंयान ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आनी आमचे गोंयकार कामगार थंय कामाक आसा तांचेर खूब अनन्वयीत अन्याय जाता. तो अन्याय हांव पयस करपाचो प्रयत्न करतलो आनी हांव करतलो. प्रयत्न न्ही, हांव म्हाज्या परिश्रमान करून दाखयतलो. उदाहरण जर घेवचें जाल्यार आज गोंयकारांक इंडस्ट्रीनी दीस रात माजराक आनी कुत्र्याक जशे उजरायतात तशे उजरोवन उडयतात आनी तांकां जो बाबा कितें तो वेवस्थीत वयले पयशे मेळपाक जाय ते खंय तरी मेळना. आज रात्र अपरात्र म्हणून टाइम सोंपलो. आता मिनिस्टर दुसरो पळोवया कितें सांगतो. मिनिस्टर ऑफ गोवा. हांव तुमच्या मुखार आसा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर. जर हांव आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणून तुमच्या मुखार रावले हे दायजाच्या माटवान, जाल्यार आयज तुमी ही युवा पिढी हांगासर बऱ्यापैकी जमलेली आसा. फक्त तुमचो कला, तुमचे कल्चर, गोवन जे दायज आसा ते फुडें व्हरपा खातीर. आनी हांव जर ह्या गोंयचो मिनिस्टर जाले जाल्यार युवा महोत्सवा सारखे भरपूर कार्यक्रम, भरपूर अशी सारकी कॉम्पिटिशनां तुमच्या खातीर घडोवन हाडटले. कारण तुमची ही उर्बा, तुमचो हो टॅलंट, तुमच्या मदीं जी कला आसा सादर करपाची, जावं तुमचे नाटकुले, जावं डान्स, जावं हेर कितें, ती कला तुमची भायर येवपा खातीर हांव खूब प्रयत्न करतले. आनी गोंयानूच न्हय तर तुमी आयज गोंयाचीच भुरगीं तुमच्या मदीं कॉम्पिटिशन करता, पूण आयज तुमी गोंयाचीच भुरगीं फाल्यां इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचेर वचून आमच्या गोंयाक रिप्रेझेंट करचें आनी आमच्या गोंयचें कल्चर आनी गोंयचें दायज फुडें लोकांक दाखोवचें आनी फुडें व्हरचें, ह्या खातीर म्हजो यत्न आसतलो. सोंपला. तुम बसपाक शकतात. टॉपिक पडला गोवन टुरिझम. नमस्कार. म्हाका तो टॉपिक मेळ्ळा तो गोवन टुरिझम आसा. गोंयान खुबशे रशियन वेगवेगळे लोक येता, इंडियन येता भोंवपाक.
पूण हांगासर जे ट्युरिजम म्हणटा तेतून आमकां इन्कम मेळटा गोंयाक. पूण म्हाका इतलें सांगा, जे आमकां इन्कम गोंयकारांक मेळटा कितलींशीं शेकां गोंयकारांच्या नांवार आसा, एकट्याचे ना. तुम्ही वयशी थंय चडशे जाण इंडियन्स भायरचे लोक येवन गोंयांत बिझनस करता आनी गोंयकार म्हणटा आमकां बिझनस ना. स्वताक दिल्ली हांगा सिंपल एग्जाम्पल मोरजे तेम बिचार वयता तुमी, थंयसर लॉटरी काडटा आनी तो गोंयकार बाबडो ते आपल्याक मेळोंक जाय म्हणून प्रॉपर्टी म्हणून लॉटरी घालता, कांय पयशे भरता. पूण ती सुद्दां भायरचो लोक येवन दुसऱ्याक पयशे दिता आनी ती प्रॉपर्टी आपल्या नांवार घेता, म्हणटा की आमकां हांगा बिझनस करूंक जाय. प्रत्येक जाग्यार वयता थंय गोंयकारांक म्हणटा की आमकां बिझनस आपूण कोणाक बिझनस मेळना. गोवन ट्युरिजम हो इम्पॉर्टंट फॅक्टर. वेगवेगळे तरेन आमी गोवन ट्युरिजम वाडूं शकता. टॅक्सी ड्रायव्हर्स इतल्यो टॅक्सी आसा गोंयांत, पूण कोणाक गिरायक घालूं हेंच म्हत्वाचें, हेंच कळना. आनी मेन म्हटल्यार डिफरंट ऍप येता, ओला ऍप हे. तुमचो टाइम सोंपला, तुमचो टाइम सुरू जाता आतां. गोवा ट्युरिजम म्हटल्या उपरांत खुबश्यो गजाली फुड्यान येता, पण चडशी फेमस म्हटल्यार बिचीस ही एक अशी जागा आसा जितून आमकां खुबशी इन्कम मेळटा. भायल्यान भरपूर फॉरेनर्स भितर येता, गोंयान येता, भोंवतात, तेंची इन्कम आमकां मेळटा. पण हे एका जाग्यार बरें, तेच दुसऱ्या वाट्यान पयल्यार वायटूय आसा. कित्याक तर ड्रग्स म्हणटना नाका जाल्ल्यो अनएथिकल जे कितें गजाली आसात त्योय आमच्या गोंयान येता. त्यो भायलेच मनीस न्हू करता गोंयकारूय हळू त्यो गजाली घेवपाक लागल्या. ड्रग्सान आजकाल कितलेशेच भुरगे वचोंक लागल्या. कॉलेजीन म्हण कितें म्हण शिकतात, ते सगळे शिकता, खबर आसा की हे आमच्या जिवाक वायट म्हणून. पण लोकांक दुसरे करता ते पळोवन आपुणूय करचें अशें दिसता आनी ह्यो गजाल्यो आपणायतात. आनी हेच्या भायर आनी खुबश्यो गजाली आसा, लायक स्मोकिंग. हे ते सगळे जेन्ना बिचार वयतात ते पळयतात, तांकां एक वेगळो फील येता आनी तांकां दिसता की आपुणूय हें करून पोवचें. तुमचो टाइम सोंपला. कसिनो, हांव कसिनो ह्या विशयाचेर नेगेटीव भास जी आसा ती उलोवपाचें आसा. कसिनो हो आमच्या गोंयांत आज इतलो रुजला की आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांच्या रक्तांत पावला म्हटल्यार हाती अतिताय जावची ना. कसिनो आमचे पळोवपाक वचत जाल्यार भविश्य जें आसा तें काळखात पावोवपाक लागला. कसिनोचो फुडार आमकां काळखात व्हरता आनी ते खातीर आमचे गोंयचे तरणाटे जे आसा ते ताच्या भकीक पडीत आसा. ड्रग्स म्हणना, सोरो म्हणना, तवनसपणां म्हणना ही दिसान दीस इतली वाडत चल्ल्या की तातूंतल्यान आमकां आमचें भविश्य कितें हेच हाचेरूच एक व्हडलो प्रश्न जायत चल्ला. कसिनो आमकां येरादारी खातीरूय निर्माण करपी प्रश्न सुद्दां सतयता. तशेंच रातचें पळोवपाक वचत जाल्यार तातूंतल्यान आमची संस्कृताय खंय पावला असोय प्रश्न निर्माण जाता. कसिनोंतल्यान आमकां आमचें भविश्य म्हणा, आमची शेतां पाटां म्हणा, आमचे रोजगार म्हणा, ह्या सगळ्यांचे प्रश्न निर्माण करपा सारके आसा. सरकाराक जरी ताचो फायदो जाता अशें म्हटलें जाल्यार सुद्दां आमचे कांय प्रमाणात समाजाचेर ताची खूब वायट नदर पडपाक लागल्या अशें म्हाका निखळपणान दिसूंक लागलें. तुमचो टाइम सोंपला. तुजो टाइम सुरू जाता आतां. हांव कॅसिनोचेर बरेंच उलयतलो, कित्याक कॅसिनोक लागून आमच्या सरकाराक खुबूच फायदो जाता. म्हाका खबर ना कितलो तो, बट कितले पर्संटान खबर ना, बट फायदो जाता तें मात खबर आसा. आजकाल ट्युरिस्ट आसा पळय ते चडशे कॅसिनोक लागूनच गोंयान येता. बिचीस, शॅक्स, कल्चर हें सगळें फाटीं उरलेलें आहा, बट कॅसिनो मेन आहा सद्या. सो हांव म्हणटा कॅसिनो सद्या चलता ते बेस्ट आनी ट्युरिजमाक लागून बेस्ट. गोवन टेम्पल्स, गोंयची देवळां. नमस्कार, आमी रायझिंग यूथ. टाइम सुरू जालो. नमस्कार, आमी रायझिंग यूथ मये आनी आमकां सुंदर असो विशय मेळिल्लो आसा गोवन टेम्पल्स. गोवन टेम्पल्स म्हळ्यार गोवन कल्चर, हांगची संस्कृती. गोंयांत कितलींशींच बरीं देवळां आमकां पळोवपाक मेळटात आनी हीं देवळां म्हळ्यार आमचें दायज. मुखेलपणान हांव सांगपाक सोदतां शिरगांवचें लयराईचें देवूळ. हें लयराईचें देवूळ जें आसा हाचे भावार्थी धोंड जे आसा ते गोंय भरसून धोंड येतात. तशेंच हे लयराईच्या जात्रेक हिंदूच न्हय तर क्रिस्तांव भाव सुद्दां येतात. देवूळ हो जेन्ना विशय आमी म्हणटात तेन्ना देवळा कडेन जे श्रद्धा भावनेन जे लोक वतात भितर सगळ्या जातींतल्या लोकांक भितर येवपाक परवानगी दिवपाक जाय. पूण अशीं कांय देवळां आमच्या गोंयांत आसात थंय बंधनां घालतात. कांय अमूक उच्च जातींतले तशेंच लोक आसात तांकां परवानगी आसा गर्भकुडीन वा भितर येवपाक, बाकीच्यांक भितर घेनात. जाल्यार कितें आसपाक जाय की धार्मीक जे जागे आसात, देवळां आसात थंय सगळ्यांक समान वागणूक मेळपाक जाय. तशेंच गोवन टेम्पल्स जे आमी पळयतात दे आर व्हेरी डर्टी. खूब बुरशेपणां थंयसर आसा. फक्त देवस्थान कमिटीचेच कोण निवड करतले अशें ना. टाइम सोंपला. तुजो टाइम सुरू जाता आतां. गोवन टेम्पल्स म्हणजे आमचे दायज. पूण म्हाका तेजेर एकूच उलोवपाचें आहा. गोवन टेम्पल्स आसा पूण भितर आमचे ट्युरिस्ट जे मेन येता ते कित्याक येता, बिचीस पळोवंक येता, प्लस त्याच्या भायल्या भायर
देवळांनी येतात तांकां मेन बिचीस सोडून देवळां खूब आवडटात आनी ती देवळां कित्याक येता मुद्दम की आमचो जो कल्चर आहा ती आपूण आपणायता की ते जे आमी कशे कॉस्ट्यूम घालता आमी कशे कल्चरली आमी कशे न्हेसता ती आपूण आपणायता आनी ती मुद्दम देवळांनी विजीट करूंक येता. आतां आमी चिंतता की ह्या माड्डोळ गांवांत बरीचशी देवळां आसा आमी म्हणू शकता की म्हालसा देवळां परत मंगेशिया एक बऱ्यांतली बरी देवळां म्हणटा ती हांगासर आसा आनी म्हाका दिसता की हांगासर ह्या गांवांत बरेंतले बरे ट्युरिस्ट लोक हांगासर येता आनी मुद्दम ते देवळांनी विजीट दिवपाक येता आनी आमचो कल्चर जो आहा ह्या देवळां खातीरूच अजून मेरेन उरला. थँक्यू. तुमचो टॉपिक आसा शिगमो आणि तुमचो टाइम सुरू जाता आता. या वाटेन कोण कोण गेला रे, या वाटेन रघुनाथ गेला रे, त्याच्या हातात मोती असा चेला, या वाटेन कोण कोण गेला रे. गोंयच्या अस्मितायेचे आणि संस्कृतायेचे दायज असे आमचे गोंयचे लग्नात आणि तांकां जागोवपी असो हो आमचो शिगमो. ह्या शिगम्यान पळोवपाक मेळटा तुमकां गोंयचो हर एक नाच. दादले बायलो पयलेच्या वेळार बायलो घेनाल्यो ह्या शिगम्यान दिसनाल्यो, तरी सुद्धा आयच्या वेळार ह्यो बायलो लेगीत ह्या शिगम्यांनी दिसतात. गोंयची संस्कृती ह्या शिगम्यान दिसता. गोंयचो धालो, गोंयची फुगडी, गोंयचो मोरुलो जावं तोणया मेळ सगळे ह्या गोंयच्या शिगम्यान दिसता. आनी जो पर्यंत गोंयचो शिगमो आसतलो गोंयची संस्कृताय जिती उरतली आनी गोंयच्या शिगम्याचे गोंयचे अस्तित्व हांगा जागे उरतले. गोंयचो शिगमो म्हणल्यार आमचे आपले दायज हे आनी ते राखून दवरप तितलेच गरजेचे. गोंयच्या शिगम्याक लागून आमची देव बरें करूं, देव बरें करूं. तुजो टाइम सुरू. गोंयचो शिगमो म्हणटकीर म्हाका म्हाजें घर याद येयलें आवयलें जेन्ना एक मेळ येतालो आनी मेळा बरोबर कांय गांवगिरे लोक घरांनी येताले आनी ते वाजयत गाजयत आमी दारान दिवळी दवरून नाल्ल मोड दवरून तांची वाट पळयताले. त्याच बरोबर आतां आमकां ताचें एक व्हडलें रुपांतर अशें दिसता जशें म्हाज्या पार्टनरान आतांच सांगलां. गांवांनी जी कला आसा ती मरपाक नजो म्हणून आमी जे आजकाल शिगम्याची कॉम्पिटिशन्स करतात तातूंतल्यान आमगेले खंय तरी हे कल्चर काबार जावचें न्ही हेच एक तितूंतलो हेतू मुख्य आसता. आनी तातूंतल्यानूच म्हाका दिसता आमचो फुडार जो आसा तो पर्जळीत जातलो, राखतलो आनी फुडें सरतलो अशें म्हाका दिसता. शिगम्यांतल्यान खुबशे म्हाका अशें दिसता की आमी आतांच म्हाज्या पार्टनरान एक गाणें म्हणलें, खंय तरी ती गाणी आमी आमच्या आजी आजोबा कडेन वयतली, ती शिकतली आनी ती शिगम्याक आमी म्हणटली आनी तातूंतल्यानूच म्हागेल्या भुरग्यांकूय हांव ते शिकयतलें आनी तातूंत. सोंपला. बेस्ट टॉपिक पडला. टॉपिक आसा खुर्ची, कदेल, चेअर. सगळी खंय बसल्या व्हडल्यान तर खुर्चेर. पयलीं कोण खंय बसतालो, जेवपाक बी खंय बसताली जमनीर. पूण आतांची भुरगीं आनी आतांचे जाणटे सुद्दां शी बाबा पांय दुखता, शी बाबा जायना कमरेन येता अशें म्हणून खंय बसता जेवपाक खुर्चेर. तर खुर्ची आमची आतां सारकी बसपाची ते सारकें एक माध्यम जाला बसपाचें. खुर्चे शिवाय आमी बसपाकूच पळयना. मातशी थंय जमनीर बसतली ना, थंय चिकल आसा आमी लोळटली, आमचे कपडे लोळटले अशें आमी म्हणटा. तर आमी जेयताना बी ते मांडी घालून बसप हे सारकें म्हत्वाचें, कित्याक तेतून हे जेवण सारकें खपता अशें म्हटलें वयता. तुमी डॉक्टराक बी विचारात जाल्यार एक्सरसायज करपाक सांगता, पद्मासना करपाक सांगता, तेतून आमी कितें घालता मांडी. त्या खातीर खुर्ची सोडून मांडी घालून बसपाचो प्रयत्न करा, इतलेंच हांव सांगता. देव बरें करूं. तुजो टाइम सुरू. जशें म्हाज्या बायलेन सांगलें खुर्ची येयलेल्या कोण आतां जमनी बसना, तिंकां दिसता खंय लोळले आसा आमी लोळटले कपडे सगळे आतां जेवपाक कितें काम आहा ते खुर्चेरूच बसता. तिंकां न्ही आतां जमीन दिसत ना, फक्त कितें म्हणटा ते खुर्चेरूच सगळें काम. थँक्यू. when it comes to tourism is the main source of income of Goa. ह्या गजालीचेर आमी आयज भर दिवपाक जाय. मेन गजाल म्हणजे कितें when it comes to tourism की बाबा आमी आयज कसल्यो सवलती त्या ट्युरिस्टांक दितात. जेन्ना ट्युरिस्ट भोंवतात एक सादी तांकां संडास म्हणजे टॉयलेट तरी थंय आसात बाबा, थंय तांकां एक चेंजिंग करपाक कपड्याची तरी सुविधा आसा, थंय बाबा चेंजिंग रूम तरी आसा. ह्यो सगळ्यो बिचींचेर आमी पळोवपाची गरज आसा. ह्यो गजाली आयज गोंयांत अवेलेबल ना. मे बी थोड्याच बिचांचेर आसतल्यो पूण सगळ्या बिचांचेर ना. आनी गोंयांत अशेय बीच आसा की फक्त गोंयांत बागा आनी कलंगूट आनी कोलवा इतलेच बिचीस लिमिटेड ना. गोंयांत 8 बिचीस आसा. फॉर एक्झाम्पल दी काणकोणची बीच बटरफ्लाय आयलंड.
काणकोणचे बीच म्हणटकीर आतां हांव काणकोणचें सो हांव थंयच्यानूच स्टार्ट करतां. आमी जर आगोंदा गेलीं, आमी जर राजबाग गेलीं, आमी जर काब दे राम गेलीं, थंय आमी ताका एक कोणेच गेल्ले नाशिल्ले बीचीस म्हणटात ते दर्या जर आमी पळयले मोगेले फ्रेंड्स आज भायर गेल्यात ते हांगा येतात, ते बागा वचनात, तांच्या फ्रेंड्सांक घेवन येतात हांगा आनी ते वता सरळ खोलान. कित्याक काय म्हळ्यार आमची गोंयची जी ब्युटी आसा ती आमकां थंय पळोवपाक मेळटा. हांगा बागा जावं कलंगूट जावं आरपोरा न्हय. सो आमी जे मारू जावपाचें, भूत जावपाचें, देवचार जावपाचें जाल्यार तूं खंयचें स्पिरीट म्हळ्यार खंयचें भूत, खंयचो मारू किंवा खंयचो वाटारी, खंयचो देवचार कोण जातलो तूं एक्सप्लेन. असो माणूस जातलो जो सैम वाचोवपाक शकतलो. सैमाचे जे कितले जाण घात करपी आसा जावं ते मायनींग नांवां जावं त्यांच्या मानगुटेर बसून धर्तरी मागीर ते जितले जे आघात करतले तेंच्या मानगुटेर बसतलो आनी तेंचो पयलो तेमकां आघात करतलो आनी तेमकां एक शिटकावणी दितलो की हांव धर्तरी मायेचो एक भूत जावन आसा, तिका वाचोवपा खातीर हांव ते अवतार घेतलो आसा. त्या भुताच्या रुपांतल्यान हांव धर्तरी मायेक वाचयतलो. हेच सांगपाक सोदतलो की धर्तरी माय तर जितली उरली बाकीचे सगळे कित्याक लोक मायनिंगा बद्दल उलयतात. मायनींग ना जाल्यार खंयचोच मनीस उपाशी पडपाना. कित्याक काय म्हणल्यार हेजे पयले मायनींग नाशिल्ले, तेजे पयलेय लोक जिते आशिल्ले कामधंदे करून ते हेजे मुखारय उरतले. ताका लागून हांव तोच जावपाक सोदतलो की जर आमची भूंय जितली उरली जाल्यार सगळे जिते आसतले. थँक्यू. देव जावपाक मेळना तरी देवचार जावपाक तरी तुमी आमकां संदी दिली. म्हाका अशें दिसता की आजकाल आमी अशें पळयत जाल्यार समाजान देव जावन कांयच बरें करपाक मेळना. देवचार जावन खुबशे बरें कितें तरी करपाक मेळटलें. पयलें म्हणल्यार हांव करतलें देवळां कितली कशी बंद जातली, तितून येवपाचे पयशे कशे बंद जातले ते पयलीं पळयतले. कारण आज देवळां म्हणल्यार एक बाजार जावन पडला अशें म्हाका दिसता. देवळांचेर भांगराचे कशे नळे चडटात आनी फंडांनी कितले पयशे येतात हाचेर चड भर गेलो वयतात आनी ते म्हाका खंय तरी पटना. पयरूच उलयतना अशें जालें की माय म्हणपाक लागली अशें अमके कडेन भोंवपाक गेले आनी अशें लायट पडली आनी सगळें चकचकपाक लागले. मनाक खंय तरी दूख जालें की आमी आमचे देव खंय तरी साणयल्या आनी आमी पयशाच्या फाटल्यान पयशे करपाक खंय तरी सुरवात केल्या. म्हणून म्हणटात देवचार जाले जाल्यार हो धंदो जो चलयला आमच्या कोणें म्हणपाचें खबर ना. खरेंच खरेंच थँक्यू. हो आशिल्लो युवा देश शिरोडा. तुम्ही सगळ्यांनी सकयल वचपाक जाता. तितूंतले 3 जाण आमी सिलेक्ट करतले.